मोगाच्या भयणी भावांनो, आयज जेजू आमकां फटकिऱ्या प्रवाद्या वशीं चतूर रावंक सांगता. कित्याक केन्ना केन्ना आमकां तें बरें दिसतात, पूण भितरल्यान तांची मनां वा तांची कारजां दुसरींच आमकां देवा सोशिल्लीं पयस व्हरूंक आनी चडशें पातकाचे वाटेन चलोवंक आमकां ते व्हरतात. आनी आमी पळयत जाल्यार मोगाच्या भयणी भावांनो, आदल्या करारांत जायते फावटी देव अशेंच करून चतूर करता. आनी जायते प्रवादी बी जायते हे फटकिरे प्रवाद्यांक ते झगडटाले. म्हणजे पळयत जाल्यार न्हू, जायते फावटी हे फटकिरे प्रवादी जे आसले ते बाल ह्या देवाक फटकिऱ्या देवाक ते भुजताले. तांची जायते फावटी आमी पळयल्लें आसा आदल्या करारांत. जायते आमचे प्रवादी तांचे लागीं ते तांचे मदें बसा झगडीं जाता तें हांव पळयलां. आनी हेंच भान धरून मोगाचें भान आमी मान घेवंक जाय. दर एक प्रवादाचे न्हू 3 गूण आसताले. पयले आदल्या करारांत पळयत जाल्यार पयलें म्हणल्यार खरो प्रवादी फकत देवाकूच मान दितालो, देवाचीच आर्गां आनी वाखाणी करतालो. आनी दुसरो गूण म्हणल्यार गरिबांचो दुबळ्यांचो काळजी घेवन तांची सेवा करतालो. आनी तिसरे गूण जो प्रवादाचो आसलो तो निती पासो झुजतालो. दुसऱ्यांचे कोण वायटाक सांपडलेले आसा तांचे निती पासो तो झुजतालो. आनी हे तिनूय गूण जावन आसले एक प्रवादाचे. एक खरो प्रवादी कोण तो सांगताले. आयज जेजू आमकां तेंच करूंक आपयता. खऱ्या प्रवाद्यांक वळखतले जाल्यार तांची गुणां तांचे जी फळां जीं आसात जे गूण आसात तांचे तेंच पळोवन आमी तांकां वळखतल्यात म्हणून. आनी हीं फळां कसलीं? हीं जावन आसात पवित्र आत्म्याचीं फळां. पवित्र आत्मो जेन्ना आमी ते प्रवाद्याक पळयता तेन्ना आमकां गोमन येवंक जाय एक पवित्र आत्मा ताचे लागीं ताचे सशी वावुरता आनी ताचेच मार्गांत तो चलता म्हणून आमी आमकां गोमन येवंक जाय. मोगाच्या भावान भयणो, हें सांगता आसतना जेजू आमकां हेंय सांगूंक सोदता की आमकां दर एक जाणांक क्रिस्तांवांक एक प्रवाद्याचें कार्य दिल्लें आसा. आमकांय आमच्या जिवितांत प्रवादी जावंक आपयल्ले आसात. देवाची राज परगटूंक आनी देवा लागीं दुसऱ्यांक जे कोणाक आजून देव मेळोंक ना तांकां हाडूंक हें आमकां एक प्रवाद्याचें कार्य दिल्लें आसा. आनी आमी देवा लागीं वेळ सारून ताचेच हे गूण जे आसात वा ताचेच आज्ञा वरवीं ही आज्ञा पाळूंक आनी ताचें राज मुखार व्हरूंक आमकां सांगलेलें आसा. आनी आमी हें कोत्तले ताचे लागीं वेळ सारूंक जाय. आनी पवित्र आत्म्याचीं फळां जीं आमकां दिता तीं आमी आपणावन दुसऱ्यांक दिवंक गरजेचें आनी दुसऱ्यांकूय देवा लागीं हाडूंक गरजेचें. तर हे वाचपाचेर नियाळ करता आसतना आमी देवा लागीं हीच कृपा आनी बळ मागुया की आमी ताका आमच्या जिवितांत आपणावून बरीं फळां उत्पन्न करूंक बरे प्रवादी जावंक देवा लागीं मागुया.